म्हादय प्रवाह समिती 4 जुलै ते 7 जुलै मेरेन म्हादय न्हंयची पळोवणी करतले। 7 जुलयाक ही समिती कळसा बंडुरा आणि कर्नाटकाच्या हायड्रो प्रकल्पाकूय भेट दितली अशी माहिती उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरान दिली। ज्या गजालीची तुम्ही आम्ही सगळे विशेष करून सगळे गोंयकार अपेक्षेन वाट पळयतले ती म्हादय बेसिनची बेसिन जी आसा पळय बाय प्रवाह कमिटी ही तांणी 4 तारखेक थारायल्ली आसा। आमकां सॉरी आनीक नंतर मागीर 5 तारखेक ते महाराष्ट्रा पोर्शन सॉरी गोवा पोर्शन जे आसा थंय पळयतले विजीट करतले। ताजे नंतर मागीर तारखेक परत मागीर तारखेक तांणी प्रवाह कमिटीची मिटींग दुसरी मिटींग जी पळय अशे पद्दतीन तांणी तांचो हो प्रोग्राम तसो धाडिल्लो आसा। हातूंत ही पयलीच विजीट जाल्ली कारणान म्हादय बेसीन जे आसा पळय ते म्हादय बेसीनचे कडेन संबंदीत कशें उदक वापरतात खंय आसात महाराष्ट्राचे कितले आसा कर्नाटकाचे कितले आसा सो 3 दिसांचो हो प्रोग्राम जालो। 8 तारखेर बेळगांव वतले वता आसतना वाटेर कर्नाटका भितर कणकुंबी खालसा आनी बंडुरा ही जे दोनूय नांवां आमकां सामके एकदम सामके फॅमिलियर आसात।